आज आम्ही नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या बळांचेर बारीक लोक वांगडा घेवन आमी जो लढो लढपाक चालू केल्लो तो आयज आमी फॉर्म भरून जवळ एक 15 दीस उरलेले आहा इलेक्शनाक. म्हाका दिसता गोंयचो लोक आनी कलंगूट मतदारसंघाचो लोक हे फावटी न्याय करतलो आनी जावो तो बदल घडोवन हाडटलो. कित्याक कांय दीस पयलीं तुमी पळयलां आसतलें आमचे जे थोडे सेल्फिश लिडर आसा बर आसा अपेक्षा करता एक न्यू फेस आनी एक यूथ म्हणून लोक हे फावटी आम आदमी पक्षाक आनी म्हाका एक संदी दितले तांकां लागून 5 वर्सां काम करपाक. एकूच सांगूंक सोदता लोकांक डिसअपॉयंट करचो ना. मनानसून मरोन लोकां खातीर काम करतलो. हेच्या पयलीं आमी केल्लें आसा आनी करून दाखयल्लें आसा. आनी एकदां तुमच्या मार्फत सगळ्यांक एकूच नमन करून सांगूंक सोदता हे फावटी गोंय आनी कळंगूट वाचोवया. कित्याक जर तर ह्या फावटी वाचयली ना ती हाती भायर वयतली आनी फुडें ताका कोण वाली आसचो. सुदेश बाब, ज्यो एकंदरीत ज्यो घडामोडी आयज कलंगुटान घडटा हेजो कितलोसो फायदो तुका जावंक शकता? हे पळय सांगलें तुका हांवें आयज जे ऑपोजीट आहा ते सगळे व्हडले व्हडले लिडर एक एक पार्टी घेवन ते रावलेले आसा. कळंगूटची जनता पिशिना. कळंगूटचे जनतेन हो सेल्फ डेव्हलपमेंटाचो नाच हो पळयल्लो आसा. आयजूच जर तो मनीस काँग्रेसीन आसा तोच मनीस टीएमसीन वयता तोच मनीस बीजेपीन वयता आनी बीजेपीचो मनीस काडटा उठटा आनी काँग्रेसीन वयता. म्हाका दिसता ही घोटां आमच्या लोकांक कांय सजमना. लोकांनी ह्या फटिंगपणाच्या बाजाराक बळी पडचो न्हू. कित्याक इतले दीस इतली वर्सां जालीं ह्या लोकांनी फक्त फटिंगगिरी करून लोकांक फक्त फटयले. आमी जस्टीस दितले, आमी न्याय दितले.